रितीच्या भाव भयणीनो तुमकां सगळ्यांक देव बरो दिसपी म्हणटा। आयज आयतार आयचें शिवर्तमान जावन आसा मार्कचो 6 वोड 7 ते 13 पर्यंत। मार्क चॅप्टर 6 verses 7 to 13। आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया। तेन्ना भोंवतणच्या ग्रामांनी वचून तो शिकोवन दितालो। मागीर ताणें 12 जाणांक आपणाशी आपयले आनी मेळ्या आत्म्याचेर तांकां पदवी दिवन दोगांक तो धाडूंक लागलो। आनी ताणें तांकां फर्मायलें, एका दांड्या भायर वाटेक कांयच व्हरो नाकात, न्हय खाण जेवण, न्हय बुती, न्हय म्हूण पेंगटाक धूड, पांयांक वाणो घालात, एका भायर दुसरे आंगणे व्हरो नाकात। आनी तांकां सांगलें, खंयसरूय एका घरांत तुमी भितर सरशात, त्या ग्रामांतले भायर सरून वेशात पर्यंत थंयच रावा। आनी खंयचोय गांव तुमकां येवकार दिना जायत जाल्यार आनी थंयचो लोक तुमचे आयकूंक कबूल नासत जाल्यार तांकां एक शिडकावणी दिवचे खातीर ते सुवाते वेले भायर सरतना तुमच्या पांयांची धूळ झाडून उडयात। म्हणटच ते गेले आनी सगळ्यांनी जिवीत बदलचे म्हूण लोकांक परगटूंक लागले आनी खूब देंवचार काडटाले आनी सोबार वायटाकारांकूय तेल लावन बोरी कोत्ताले। प्रितीच्या भाव भयणीनो, आयज आमी जे शिवर्तमान आतांच आयकलां तातूंत आमी ह्या 12वी वोडीन आमी आयज नियाळ करुया। कितें घडटा भाव भयणीनो, आयचें शिवर्तमान जें वाचलां तातूंत जेजू आपल्या 12 शिसांक धाडटा, दोगां धाडटा आनी तांकां काम दिता आनी म्हणटा वसात आनी लोकांक बरीं करात, देंवचार काडात, पिडेवंतांक बरीं करात आनी सांगात की देवाचें राज लागीं पावलां म्हणून। आनी भाव भयणीनो, आयज 12वी वोडीन आमी वाचता की ते गेले आनी सगळ्यांनी जिवीत बदलचें म्हूण लोकांक परगट केलें। जिवीत बदलचें म्हूण लोकांक परगट केलें आनी खूब देंवचार काडले आनी सोबार वायटकारांकूय ते तेल लावन बरीं केलीं। म्हणटच भाव भयणीनो, जेन्ना जेजू ह्या संवसारांत आसलो तो फकत 3.5 वर्सां ताणें देवाचें उतर परगट केलें, पूण जेन्ना ताणें कोमेस करचे आदीं कोमेस केल्या उपरांत 12 आपोस्तलांक वेंचून काडले आनी आयचें शिवर्तमान आमकां सांगता की ज्या जाग्यार ताका वसोंक जाय आसलें, पयलें वसोंक जाय आसलें, थंयसर तो आपल्या शिसांक पयलो धाडटालो। कित्याक? लोकांक दाखोवपाक की तो तांचो गुरू येवपाचो आहा आनी ते आतां इतले कोत्तात जाल्यार तांचो गुरू आतां कितें आनीक कोत्तलो, चड कोत्तलो, तांकां उतर शिकयतलो, तांकां देवाच्या राजवडकीची खबर दितलो। म्हणटच भाव भयणीनो, जेन्ना जेजू ह्या संवसारांत आसलो आनी ताका देवाचें उतर परगट करूंक जाय आसलें, तो आपल्या शिसांक पयलो धाडटालो आनी आतां शीस जे जेजू बरोबर आसले, जे जेजून तांकां शिकवण दिल्ली, जेजू बरोबर रावन ते आतां जेजू भाशेन आतां जिवंक सोदताले, ते जेन्ना वेताले लोक तांकां पळयतालो कितें कोत्तात ते, लोक पळयतालो कशे भाशेन ते जियेतात ते, लोक पळयतालो कशे भाशेन ते दुसऱ्या भाशेन जियेनात, कशे भाशेन खालते रावल्यात आनी कशे भाशेन ते आतां देवाचें उतर परगट करतात, कशे भाशेन देंवचार काडटात, कशे भाशेन लोकांक बरी पेखोवणी दितात, कशे भाशेन ते आपले दिसपट्टो गिराज ते आतां कशे भाशेन जियेतात। आनी भाव भयणीनो, जेन्ना लोक पळोवंक लागलो शिसांक, आतां भाव भयणीनो तांकां एक आस, एक उर्बा येवंक लागली आनी ते आतां क्रिस्तांव जावंक सोदताले, ते आतां जेजूचे पाटलादार जावंक सोदताले। म्हणून जेन्ना जेजूचे शीस गेले आनी थंयसर आतां सगळी शिकवण दिली आनी लोकांक बरीं केली आनी देंवचार काडले, आतां लोक उमेदीन रावलो जेजूक येवपाक। आनी तेजे उपरांत जेजू वेतालो थंयसर देवाचें उतर परगट करतालो, तांकां शिकवण दितालो, देवाच्या राजवडकीची खबर दितालो आनी भाव भयणीनो, आतां लोक जो थंयसर देवाचें उतर आयकतालो आतां उर्बेन आतां देवाच्या राज्यान भितर सरतालीं। म्हणटच भाव भयणीनो, आयज आमी 2000 वर्सां जावन जेन्ना आमी आयज क्रिस्तांव म्हणटा, आमी ज्या शिसा भाशेन देवान जेजून तांकां धाडलेले, आयज आमकां जेजून ह्या संवसारांत आमकां दवरल्यात, आमकां धाडल्यात। कित्याक भाव भयणीनो, जेन्ना आमी जेजूचे पाटलादार जाता, आमी जेजूचे शीस जाता, आमी देवाचें उतर आयकता, देवाच्या उतरान आमी रिगून रावन आतां देवाच्या उतरा प्रमाणे आमी जियेता,
जो लोक अजून जेजूक ओकोना, अजून जो संवसाराचो लोक हा तो आमकां पळयता, तो आमकां पळयता कशे भाशेन आमी जियेता, कशे भाशेन आमी जैतिवंत जिवेत जियेता. भाव भयणीनो, आमी आमकां क्रिस्तांव म्हणीत जाल्या, पूण आमी संवसाराच्या लोकां भाशेन जियेत जाल्या कशे भाशेन जो लोक जेजूक ओळखना, कित्याक गाय तांकां जेजूच्या राजवडकीन भितर सरपाक कसलीच गरज आसतली. ती म्हणटली आमी बरे भाशेन जियेता, आमकां कित्याक जाय क्रिस्तांव जावपाक. पूण भाव भयणीनो, जेजूक आमचो सोमी देव आनी सोरोंडार मानून, कित्याक जेजू जावन आसा वाट, सोत आनी जिवीत. म्हणटच जेजून सांगलां आमकां खरेपणी देवा कडेन येवंक जाय जाल्यार ताज्या अमोलीक रोगता वरवीं आमकां नितोळ जावन ताजेर सोत मानूंक आनी आमचें जिवीत जियोंक एकदम गरजेचें. ना तर आमी एमपणान वेतलीं. म्हणटच आमी खरेपणी जेजूक आमचो सोमी देव आनी सोरोंडार मानला जाल्यार, खरेपणी आमी क्रिस्तांव जाल्या जाल्यार, पवित्र आत्मो आमच्या सांगात आहा जाल्यार आमकां भाव भयणीनो गरज एक खरें क्रिस्ती जिवीत जियोंक. आनी जेन्ना आमी खरें क्रिस्ती जिवीत जियेता म्हणजे कितें, आमी देवाच्या उतरा प्रमाणे जियेता, आमी खरेपणी तें उतर सोत मानून तें उतर आमी दिसपट्या जिवितान पाळटा. आतां आमी एक भावार्थीचें जिवीत जियेता, आमी एक जैतिवंत जिवीत जियेता. जेन्ना आमी अशे भाशेन जियेता भाव भयणीनो, आतां आमी गोवायकी दिता ज्या लोकांक अजून जेजूक ओळखनात ती, आनी ती आतां देवाच्या राज्यान आमंत्रण तांकां मेळटा. ती आतां देवाच्या राज्यान भितर सरोंक सोदतात, कित्याक ताणें फकत उतर आयकोंक ना, पूण आमचें जिवीत पळयना कशे भाशेन आमी जियेता. तर आयज भाव भयणीनो, आमी खिंचूर आसूं, गोंया, इंडियेक, गाल्फान, UK, लंडन और अमेरिका, खिंचोरूय आसूं, आमकां गरज भाव भयणीनो क्रिस्तांवा भाशेन जियोवपाक. आमकां गरज ह्या उतरा प्रमाणे चलपाक. आनी जो लोक आमकां पळयतलो तो आतां देवाच्या राज्यान येवपाक सोदतलो, तो आतां आमकां पळोवन देवाच्या राज्यान एक जैतिवंत जिवीत, भावार्थीचें जिवीत जियोंक सोदतलो. हेच आमी करपाक आयज आमी खरेपणी देवाच्या उतरा प्रमाणे जियोया, खरेपणी आमची गोवायकी दिवया की देव जावन आसा जिवो देव, आमचो देव जावन आसा एक जैतिवंत देव, आमचो देव जेजू, ताणें आमकां जैत दिला म्हणून आमी आख्या संवसाराक आयजतान परगट करुया. आमच्या जिविता वरवीं ज्या भाशेन आमी जियेता त्या वरवीं उलोय नासतना लोकांक देवाच्या राज्यान आमंत्रण दिवपाक आनी तांकां खरेपणी एक भावार्थी करपाक, ज्या भाशेन आमी जियेता हेच करपाक आयजतान आमी सुरवात करुया. तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस आवडेता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो. तुमकां सगल्यांक आमच्या सर्वंडारा जेजूची कृपा, आमच्या स्वर्गीच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एक वट तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडयता.